मोगाच्या रस्त्याला भेटता बलिदान सर्वेच पुरा कृपेचा साकुरा मानून घ्या विविध कुटुंबात राहून विविध पिढी घेऊन पवारता एकवटल्या अडचणी एकसावून मनानी आराधून सौम्या तुका वंदिता सर्वेच पुरा मोगाच्या रस्त्याला भेटता बलिदान सर्वेच पुरा कृपेचा साकुरा मानून घ्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. मगर भाव भयणीनो, आज आमी लितुर्जीक वर्साचो 15वो आयतार संभ्रमता. आमचे संवसारांतलें जिवीत सार्थक जायचे म्हणून आमचे हर एकल्याची आशा जावन आसा. केन्ना आमचें जिवन सार्थक जाता जेन्ना आमकां सासणीक जिवीत मेळटा तर तवळो आमचें हे संवसारांतलें जिवीत सार्थक जाता. तर सासणीक जिवीत आमकां लाभ जाल्यार कितें करूं जाय ह्या विशयांत आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकत आहोत. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाचो सर्वेस्पर देवाचो मोग कर आनी तुजो मोग केल्ले बरी पेल्याचो मोग कर. देवाचो सगळ्या वस्तू प्रास, सगळ्या व्यक्ती प्रास आमी मोग करूं जाय आनी पेल्याचो मोग केल्यार आमकां सासणी जिवीत लाभता. तर देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर सासणीक जिविताच्या वाटेर समकूंक जाय पुरती कृपा देवा लागची आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणे भिडोवच्या खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी देवा लागचें बोक्सांनी मागया. हांव पातकी सर्वोत्तम देवान आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट अंतरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तो सदांच सांगता. सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट. महिमा देवा भूसुती आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवसा तुझ
तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वळखता सुमियाचे ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे तिथ्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जिसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सताचो उजवाडतून दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमचे जिणयेचे सालेंत क्रिस्ती बावार्थचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां करपाथी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना तुवें त्या पालच्याक देवाचे उतार तुजे बगलेकस आसा द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतार आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्यांत ते सर ताजे उपादेश आनी कायदे पाळूंक जाय आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय आज हांव तुका दिता तो कायदो तुजे सक्ते बैलो न्हय वा तुका चड पयस न्हय तो वयर मळबार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकून पाळचे खातीर आमचे पासत मळबार वचून तो सकला आमचेशी कोण हाडून दीत आनी परगट करीत आनी दर्या पलतडी ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकून पाळचे खातीर आमचे पासत दर्यो उतरून आमकां तो कोण हाडून दीत आनी परगट करीत ना ताजे उतार तुज्या लगींच आसा ते तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत आसा आनी तुज्यान तें पाळूंक जाता देवाचें उतार हें देवाचे उडुपकार Servesporaciu aġnjaniticu kalsasu suntos. Servesporaciu aġnjaniticu kalsasu suntos. Servesporaci și combobori Civaci ti gautai Servesporacini amamo ti guzban Nentianci ti zanvai Servesporaciu aġnjaniticu
Calçaço Suntos. Serve sporaci bebirant popovit, soldan spaltale. Serve sporaci ne najvyššas patr, te saglejnitiče. Sylves Poraccio Agnariticio Calçaço Suntos. Sylves Poraccio Agnariticio Calçaço Suntos. सांग पावलून कोलेसेगारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तो सुप्रतिरूप आदर्श देवाचें प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये ताची ते सर्गीची आनी पृथ्वीची दिसतात ती आनी दिसानातली सर्व रचना, सिंहासना, स्वामित्वा, अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तो समस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पयलें फळ जीवन जाल्ल्याचे देवाची खुशी अशी जाली. ताचे ते आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा ते राजी करून घेवची म्हूण. देवाचें उतर हें. Hallelujah, 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 Hallelujah. तुझी मुद्रा सौम्या आत्मो आणि जीवी सासनिक जिवीत दिता ती मुद्रा तुझी लागी आसा. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्था. एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सस्तनीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केले, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण तो आपले सवाल सामावून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजून ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन हेरेकोक देंवोवन वेतना सोरांच्या हातांत सांपाडलो. तांणी ताचे सगळे नागायले, ताका मारून गाय केले आनी अर्द जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजाक तेच वाटेन देंवोन येतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो. तेच परी एक लेवी थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक समारिकार ताजे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. उपरांत ताका आपल्या जनावराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे
आनी कितें चडी तूं करसिताय ते पाटी येताना हांव तुका फारीक करता. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वस आनी तूंय तशेंच कर. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवान आमकां कित्याक रचला, कित्या खातीर ह्या संवसारांत आमी आसा, ह्या सवालाक जाप दिसांक आमकां हर एकल्याक गुर्त आसा. दोतोरच्या क्लासींत आमी ती शिकल्या. देवान आमकां रचला ताचो मोग करूंक, ताची साखरी करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचे सांगाता सरकार सूख भोगूंक. ह्याच खातीर ह्या संवसारांत आमी आसा. आनी ह्या संवसारांत आमी आसलेलो उद्देश शेवटच हो. आनी हें आमी जाणा, आमचें जीवन सार्थक जाय. ह्या संवसारांतलें जीवन आमचें सार्थक जाय आमची हर एकल्याची आशा जावन आसा. आनी आमचें जीवन सार्थक जाय तर आमकां सासणीक जिवीत लाभा जाय. नाजाल्यार आमचें सगळें जीवन ह्या संवसारांतलें व्यर्थ जाता. आनी हेंच एक सवाल आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटा. एकलो शास्त्री जेजू लागीं येवन विचारता, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय? आनी जेजू ताका जाप दिना. जेजू परत्यान सवाल करता, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? पळया, हाच्या पयल्या वचपांत आमी कितें आयकता. नियमशास्त्र वयर मळबार ना, नियमशास्त्र धरणी पोंदा ना, तें तुज्या काळजान बरोवंक गेलां. देखून आमी ससनाचें जिवीत जोडूंक कितें करीत म्हणून त्या शास्त्रांनी ज्ञानार रिजावंक साध्य ना. ताका गुर्त आसलें पूण ताणें गमन आनी चीत दिवना. आमी हर एकलो जाणा ससनी जिवीत लाभत आमी कितें करीत जाय, पूण आमी चीत वा गमन दिना. आनी जेजू अशें मुखार तो सांगता, जेजू सांगता, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा, तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सत्तेन, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जडटलोय. तर ससनी जिवीत लाभचें तर आमी जाणा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी देवाचो मोग कसो करचो? सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या काळजान देवाचो मोग करचो म्हळ्यार कशें? जेजून सांगलां, एकल्यान दोगा धन्याची सेवा करूंक जायना. एकल्या सुद्दां द्वेश करीत जाय आनी एकल्याचो मोग करीत जाय. एकल्याची सेवा करीत जाय आनी एकल्याची सेवा करूंक जाय. दुडवाची आनी देवाची एकच फावटी सेवा करूंक जायना. जो कोण ह्या संवसारा ही वस्तूंक लाभ जाता, ग्रेस्काय लाभ जाता, तो वळो देवातून तो पयस उरता. जर तर देवाचो तूं मोग करता, तो वळो तो संवसारी वस्तूंक लब्ध ना. जेजून सांगलां, खंय तुजें काळीज आसा थंय तुजें दिर्वें. जर तर देव आमचें दिर्वें तर आमी काळजान थावन देवाचो मोग करता. जर संवसारी वस्तू, संवसारी कुशालाय आमचें दिर्वें तर ती आमचें काळीज थंयच आसा. तर सगळ्या तुज्या काळजान देवाचो मोग करचें म्हळ्यार आमच्या काळजांत पयलें स्थान देवाक दिवचें. आनी दुसऱ्यान सांगता, सगळ्या तुज्या आत्म्यान. आमी जाणा जर तर आत्मो कुडीत थावन मेकळो जालो, कूड निर्जीव जाता, त्या कूड जीव आसना. आनी आमी जाणा आमी देवा थावन आयल्या,
आनी एक दीस हो संवसार सोडून देवातूय पाड्डे वचोंक आसा आनी ह्या संवसारांत आसतनांत त्या देवाची आमकां वळख जाय देव आमकां परते जावन वचो देखून जायते अवकाश देव आमकां दिता ताची वळख करूंक ताचे लागीं संबंद जोडूंक आनी अशें आमी ताका लक्षले जाता आनी हो संवसार सोडून येतना आमी ताचे थंय वचूं आमकां सलीस जाता देखून ह्या संवसारांत आसतनाच सगळ्या आमच्या आत्म्यान ताचो आमी मोग करचो आनी मुखार वचून तुज्या सक्तेन तुज्या देवाचो मोग कर आमी एक खेळगडे पळयला खेळगड्याक पंद्याटान जावं दी पंथावण जावं दी ट्रॉफी मेळत जाय म्हणून ताका आशा आसा तर तो कितें करता आपणाक कितें करूंक जाता सगळें तो करता ते व्यायाम जावं दी अभ्यास जावं दी आनी कितें पोशणाचें खाण खावचें घेवचें जावं दी तें सगळें करता कित्याक ताच्यो शेपोट हांवें जिखा जाय म्हणून हांवें ती ट्रॉफी आपणाक लाभा जाय म्हणून तशेंच सगळें मौन दिवन सगळ्या सक्तेन आपणाचें कितें करूंक जाय सगळें तो करता तेच प्रमाणे जर तर आमकां सगळींचें जिवीत जायचें म्हूण जाल्यार कशें तो खेळगाडी सगळे सक्तेन ते ट्रॉफी जोडूंक पळयताय तशेंच आमी सगळींचें जिवीत जोडून आमचे वर कितें करूंक साध्य जाता तें आमी करूं जावं पुरो थोडो वेळ मागणें आनी तशें पेल्याचो मोग कितें पुरो करूंक जाता तें आमी सगळें आमच्या सक्तेन करता सगळें आमच्या सक्तेन देवाचो मोग करचो आनी सगळें आमच्या मनान आमी जाणा कसलें काम आमी बरें तरान करूं ना जाल्यार आमी कितें म्हणटा हो तें अर्दें करून केलां म्हणून अर्द्या मनान केलां म्हणून जर तर आमी संपूर्ण मौन दिवन मौन आनी घमंड दिवन केलें तर तें काम सारकें जाता जर तर केदाळा आमी मौन दिवन करता जर तर आमकां आसक्त आसा जर तर सर्गींच्या राजाची आसक्त आमकां ना देवा विशयंत आमकां पडोवंक वचूना आत्मीक वा समर्थीचे संगते विशयंत आमकां आसक्त अभिरूच ना थवळ ताका संबंद जाल्ल्या कसलेंच आमी बऱ्या तरान करना अद्य मना कर जावं पुरो मिसाक वयचें वा मिसान भाग घेवचें मागणें करचें आमकां आसक्त ना तर देवाचो मोग आमकां करूंक आसत जाल्यार आमी सगळ्या मनान आमकां करीत जाय तेवळ आमी सगळ्या मनान देवाचो मोग केल्यार आमकां सर्गींचें राज सस्न जिवीत प्राप्त जाता तर हो आमी केन्ना सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या आत्म्यान सगळ्या आमच्या सक्तेन आनी सगळ्या आमच्या मनान सरेस्पराचो देवाचो मोग केलो तर आमी हेराचोय मोग करता सारके रितीन करता खरेपणी जर तर देवाचो आमी ह्या पणे करता सगळ्या वस्तूं प्रास सगळ्या व्यक्तीं प्रास देवाचो आमी मोग करता तर ह्या संवसारी वस्तूंक आमी लब्ध ना व्यक्ती एका प्रत्येक व्यक्ती लब्ध ना हें कित्याक आमचें सगळें काळीज देवातय आसा देवाक लब्धून आसा तर मोगाळ भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आसतना आमचें जिवीत सार्थक जावची आशा आसतना खंडी जावन सर्गींच्या राजाक सर्गींचें सस्नी जिवीत जोडूंक सर आमचे प्रयत्न देवाचो मोग सगळ्या वस्तूं प्रास करूंक सगळ्या व्यक्तीं प्रास करूंक आनी तशेंच हेरांचो मोग करूंक देवाची कृपा आमी मागया आमेन. आतां उबी रावून आमचो बाबार्थ परगट उसारया सत म्हणटा देवाक सर पिता बापा सखाण प्रथम आनी चिरिस्ता आमच्या सुर्या सोबत गर्भेस्त बोलो आमकां रयतां जल्मलो पोंच पिलाताणे कसले ताका कुसाद जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेला मध्ये देवलो तिसऱ्या मेल्यान तो परतून बांदलो सकाळ सोडलो सपता बापाच्या उजव्याक बसला थंय वेळी मेल्यांची जप्ती करून केलो सुतमता पवित्रिया कथोलिक पवित्र भक्तांचो येतार पातकांचे बक्षी फुडेंची जीवन सदांचे जिवीत आमेन. देव आमचो मोग करता आमची मागणी आयकता तसो मोग करून पेल्यासो
तेच परी मोकडच्याक आधार मागया आमच्यो गरजो सरस्पर देवा मुखार उबारया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिल्यांनी पापसाहेब बिस्प याजक आनी धर्मिकांनी क्रिस्ती परजेक सासनीक जिविताच्या वाटेन चलोवंक प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या मुखेल्यांनी तांकां लाभिल्लो अधिकार संवसारी आडळते तांच्या स्वार्थाक वापरी नासतना देशाच्या हर एका नागरिकाच्या सर्वोत्तम अभिवृद्धीक वापरूंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय. तांची जतन घेतल्यांक मतीक तृप्ती शांती समाधान लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या ह्या युवजनांक बरो फुडार लाभय. वायट सवयेचो गुलाम जाल्ल्यांक सुटका दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आधुनीक माध्यमाचो गुलाम जावन जिविताचो उद्देश वगडायिल्ल्या सर्व युवजनांक तांचो फुडार रुपीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानांत भाग घेवच्या आमी पेल्यांचो मोग करूंक आनी सासनीक जिविताचेर आमची दिश्ट खंसून जिवंक जानवाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आता थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर मागुया. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमी सर्वांनी आमची सृश्टी सांबाळूंक आनी परिसर नितळ दवरूंक आमकां बरें मौन दी. आमी समेस्तांनी तुजे महिमे खातीर जियेशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर पोदवेदरा देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. तुमच्या तसले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून ती हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
धेन बसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदानी ससनाच्या देवा, सर काळी आणि सर्व थैन जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या बोरवी आम्ही दुखातीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातके मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादावन जल्म घेतलो. कोर्साचे मरण सुसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन सावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कस मारूचो सुंबेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणचे. तेच पुढे जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट पगटुया. बापाक जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पूर्ण जिवनपण असो बरोबर धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखार मूळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे मे संगतींक भगवंत जुसे तिजो पती भगवंत धम दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ताच्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणे पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार ते करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालप आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसो माया मोग असो आनी एकवट असो गुर्ज जावन एकामेकाक शांती दिया देवाची शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे सुम्या तुमचे प्रेमची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन किते तुमी केले म्हाकाच तुमी केले
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडू हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर्वपदार्थी बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून या क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगिवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकनता. आपणा कश्टारान दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल कुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शरतीन म्हूण मांडून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलीच्या फुलां स्वादीक दाखवलें. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे बरी बळे माये, कतनातल्यांक कोरी कार्मेली तांच्या आदारा पावमकाये दर्या सुकरा म्हूण परतली आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातयेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता. उगडास कर. हे बोधायळ्यांक वारी मोरये, तुज्या आसरांत दवरलो, तुजो आदार मागिल्लो, तुजे मजस्ती सुदरलो. कोण पुनी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातेनी धैर्यकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातयेन कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपेन बरले सम तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. कार्मेलाच्या सुंदरनिये आम्हा बसोत विनंती कर. नमान बरी कृपेन बरले सम तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. कार्मेलाच्या सुंदरनिये नमान बरी कृपेन बरले सम तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. कार्मेलाच्या सुंदरनिये अर्घ प्रार्थन. हे भगिवंती मोरये कार्मेल राणये, आमच्या आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातेनीन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वा कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन वाचता. हे घडी आमी तुजे दसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक फावोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजी आती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. संदेश देवो सोम्या आमी ऐका. तुझी कृपे बोळा रास तुझे परगडटा. मासारतान तुझ्या पोषणाचे आमकां तुवें
संदेश घेऊन सोम्या आम्ही